रॅली अस्नोडा पासून ती सांग्यापर्यंत करपाचो एक प्रयत्न आसा। जर ती रॅली मटेरियल जावना जाल्यार त्या एरियेत ते लोक थंय रॅली काडटले। आमी ठरयलाच तें, कारण हे बंद जो आसा तो बाय फोर्स आमकां करपाचो ना, खंयचीच जबरदस्ती आमी करचे ना। लोकांक जर लोकांचे पडलेले ना, आतां लक्षात घ्या मरे की परिस्थिती कितें जाता ती। अशीच परिस्थिती अभयारण्याच्या वेळार जाल्ली, याद आसा तुमकां जाल्यार आतां याद काडा। तेन्ना लोकांक हांवेंच जागृत केलें दोनी कडेन, म्हादय आनी नेत्रावळी। तेन्ना लोकांक सावन थकले। आज परिस्थिती कितें जाली, एक विशय येयले मरे पळय केन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें की सगळे आमी एनक्रोचर आनी सगळे एनक्रोचर असल्या कारणान तुमकां आमी भायर काडटा। हो लोकांनी ह्याय विचार करचो पडटलो, बाबा हे फुडें आमकां अशेंय जावं शकता, कारण एकदां जर तुमचो धंदो बसलो परत धंदो सुरू जातलो तुमचो। एकच अजब दिसता की ह्या सरकाराक कित्याक धसको घेता सरकार खबर ना। बंदाच्या एक दीस पयलीं बंदाचे जे कोण प्रमुख आसात, म्हणजे जे आमचे कमिटी वगैरे सगळ्यांक आसात, त्या सगळ्यांक पुलिशेन 149 नोटीस सेक्शन 149 नोटीस काडलेली आसा। कित्याक घेवपाक काडल्या, कित्याक काडल्या तें म्हाका खबर ना।